साखळीचे हाऊसिंग बोर्ड कॉलनीत शेनवारा वाजत गाजत दिंडी पथकासहित श्री महालक्ष्मी देवीची शिखर कलश स्थापना केली। उजो पालोवपी दळाची खास क्रेन हाडून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी मंदिरा वयल्या शिखर कलशाची स्थापना केली। उपरांत कितल्याशाच नागरिकांनी आनी भाविकांनी क्रेनीच्या आदारान वयर वचून कळसाचे दर्शन घेतले। मंदिरांत सकाळ सावन प्राकार शुद्धी, स्थानविधी, मंडपांतल्यान देवतांची स्थापना, शव्य निवास, अग्निस्थापना, वास्तू, नवग्रह, प्रधान दीस होम अश्यो धार्मिक विधी जाल्यो। गेले कितीशीच वर्ष ह्या वसाहतीचे मंदिर स्थापन जावचे शहरांतल्या स्थानिकांची इच्छा आशिल्ली हे देवळां जाता। आमी तशें म्हणटा की नवीन नवीन देवळां मुर्ती स्थापना जावपाक जाय, जेणे करून संस्कृतीची आमी जी वृद्धिंगत जावपाक जाय, लोकां मदीं